मंत्रिमंडळ फेरबदल बिन कांयच जावपाचें ना। सद्याक आमी विधानसभा अधिवेशनाचेरूच लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फाटल्या सप्तकात दिल्ली गेल्लो। मुख्यमंत्र्याचे दिल्लीवारी उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा रंगिल्ली। आयज हे विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा भायर आयली। मिनिस्टरांच्या बरोबर उलयता आसतना पूर्णता असेंब्लीत आमकां आनी जे कितें कामकाज उरलां किंवा आमचें बजेट जे आमकां पूर्ण बजेट पास करून घेवपाचें आसा ताजेरूय डिस्कशन्स जाले। सप्लिमेंटरी डिमांडा खातीर कोणाची कितें गरज आसा तेंच्यांनी सप्लिमेंटरी कितें कितें घालपाक जाय तेजेर हें जालें। वेगवेगळी बिलां जी येवपाची आहा पळय न्ही, स्टॅम्प ड्युटी बाकीचे सगळे एप्रोप्रिएशन बील, गूड एंड सर्वीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑर्डिनन्स जे आमकां हांगासर पास करचे पडटा पळय न्ही, ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले। ह्या सगळ्या हेजेर आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी वेगवेगळे आपआपल्या डिपार्टमेंटाचे विशय मंत्र्यांनी डिस्कस केले। ताजेर एकंदर फुडें कशें वचपाचें हेजेर स्ट्रॅटजी प्लॅनिंग करून वेवस्थीत रित्या आयची मिटींग मंत्र्यांच्या बरोबर जाली। मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा आमदार आनी मंत्र्यांची जोड बसका घेतली। हे बसकेत विधानसभा अधिवेशन दोळ्यासामकार दवरून जायत्या विशयांचेर चर्चा केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। सद्याक मंत्रिमंडळ फेरबदल बिन कांयच जावपाचें ना अशेंय ताचें म्हणणें। आमदारांच्या बरोबरूय बी म्हणजे तांचे क्वेश्चन्स हाजेर आनी कितें घालचें हाजेर डिस्कशन जालें। तांचे बाकीचे डेव्हलपमेंट आनी हाजेरूय बी तांचे डिस्कशन्स आनी एकंदर इंटर डिपार्टमेंटल बाकीचे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर आयज असेंब्लीच्या दृश्टीन प्रिपरेशनच्या दृश्टीन जाल्ली मिटींग आशिल्ली। आमदारांच्या मिटिंगेक आमी सहसा तांकां आफयता, त्याचे हरशीं आफयता आमी वेगळी मिटींग घेताली एकदां इंडिपेंडंट एमएलएचे, पण आज इंडिपेंडंट एमएलएक हांवें आमच्या एमएलएच्या मिटिंगेच्या बरोबरच आपयली। एक गजाल आत्तां फक्त असेंब्ली होच फोकस आसा, रिशेफल बीन कांयच जावपाचें ना। ओके, जो पर्यंत आमी असेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला, असेंब्लीचो कामकाज हाताळप हाजेरूच लक्ष आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।